करूया A11. Deva tuam soro, tu caboso cavondo quieta. Deva tuam so shifo, jivit cabeton nita. Deva tuam soro, tu caboso cavondo quieta. Deva tuam so shifo, jivit cabeton nita. Baba kuta katnya, Vondona moj mahasasna, Baba kuta katnya, Vondona moj mahasasna. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक तुमचे सगळे आसूं. बाबडीलो जेजू शिसांक फाटयता आनी संदेश दिवन फाटयता तेन्ना आपल्या चिरपात येवन वचूंक तांचे लागीं मागता. दरेकली आमी जेजूची संदेशकारां जेजूची बरी खबर परगटूंक आमकां जबाबदारी आसा. त्याच जेजूचेर पात येवंक आनी उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान ताका परगटूंक आमकां आदार करपा मागया. आयच्या दिसांत आमी मागता João Antônio Xavier हाच्या आत्म्या पासत देवान ताची काकूट करून सासणेक सूख ताका दिवंक मागया. तेच बरोबर आनीकय कोण सोंपून गेल्ल्या मनयान कोण मरून गेल्यात तिच्या आत्म्या पासत माग म्हूण सांगलां. वो आमी कोणाकूय तर आस्वासन दिलां हे मागतले हांव म्हूण तांचोय उगडास करून ह्या मिसाचे भेटयेंत मागया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वाट घेवचे खातीर पातकी म्हूण ओळखून पातकांचें भोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर्पल्या देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुजुल्ल्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे बसत बेगीन सदांच सांकवार मेरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पलिदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी जुदा जुजेशी गेलो आनी ताणें म्हणलें, उपकार करून दोनया तुज्या सेवकाक खोशीन व्हरून तुजे कडेन उलोवंक निर्मी. तुज्या सेवकाचेर तूं रागार जावं नाका, कित्याक तूं आमकां खूद फाराव म्हणून येता. म्हज्या दोनयान आपल्या सेवका कडेन अशें विचारलें, तुमकां बापूय वो भाव आसा? आनी तुका आमच्या दोनयांक आमी असो जबाब दिलो, आमकां एक म्हातारो बापूय
आनी म्हातारपणान जल्मलोलो एक भाव आसा. हाचो भाव मेला आनी ताचे आवयचो तो ताका एकलोच उरला आनी ताचो बापूय ताची चड अपुरबाय करता. तेन्ना तुज्या सेवकांक तुवें म्हणलें, हांवें ताचेर नदर घालूंक ताका म्हजेशी हाडात. तुमचो धाकटो भाव तुमचे बरोबर येना जाल्यार हांव तुमकां म्हज्या फुड्यांत घेवचो ना. तुज्या सेवका आमच्या बापायशी आमी गेल्या तेन्ना आमच्या दोनयान सांगलोलें तें सगलें आमी ताका सांगलें. वचात आनी इलो ओरो आमकां हाडात. अशें आमच्या बापायन आमकां सांगलें तेन्ना आमी म्हणलें, आमच्यान वचूंक जायना. आमचो धाकटो भाव आमचे बरोबर येता जाल्यार आमी वेतांव. आमच्या धाकट्या भावाक आमचे बरोबर वेले बगर आमच्यान त्या मनशा मुखार उबें रावूंक नजो. तुज्या सेवकान आमच्या बापायन आमकां म्हणलें, म्हजे बायलेन म्हाका 2 पूत दिल्ले म्हूण तुमी बरें जाणत. आनी एकलो म्हाका सांडून वेतोच खरेंच ताच्या कुडक्यान कुडके केले आसतले म्हूण हांवें म्हणलें. आनी आयच्या दिसा पर्यान हांवें ताका केन्नाच पळोवंक ना. आतां हाकाय म्हजे सोरसिल्लो तुमी व्हरतात. आनी ताका कितें वायट जाय तर म्हाका दुखांत घालून हे म्हजे पिकलोले केंस तुमी मेल्ल्या मदें धाडटल्यात. तूंय आसलोल्या सगल्या मुखार झुजेन आपल्या भावांक आपली भावना आनीक लिपोवन दवरूंक जालें ना. आनी ताणें म्हणलें, म्हाका एकलोच दवरात. म्हणटच झुजेन आपल्या भावांक आपली ओळख करून दिली तेन्ना तूंय आनीक कोण नासलो. पूण तो इतलो व्हडल्यान रडलो की इजिप्तकारांनी आयकलें आनी फारावच्या राजमहालांत पर्यंत ही खबर पावली. झुजेन आपल्या भावांक म्हणलें, हांव झुजे, म्हजो बापूय आजून जिवो आसा. ताच्या भावाच्या जबाब दिवंक जायना जालें. तांकां सारकी जिंट कशी मारली. उपरांत झुजेन आपल्या भावांक म्हणलें, म्हजे बोगलेक येयात. ते ताचे बोगलेक येतोच ताणें तांकां सांगलें, हांव तुमचो भाव झुजे. तुमी इजिप्तकारांक विकलोलो तो. आतां तुमी कोणती बोरीत जावं नाकात. आनी तुमी म्हाका हांगा विकलो म्हूण तुमचो गुन्यांव करूं नाकात. कित्याक तुमचो जीव सांबाळूंक देवान म्हाका तुमचे फुडें धाडलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो उगडास दवरात. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो उगडास दवरात. ताणें देसांत दुकोळ पडूंक दिलो. तांचे उदर पसून काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिल्लो झुजे तो. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो उगडास दवरात. ताचे पांय सांकळींनी बांदलोले. ताचे मानेचेर लोगडांचे झू बसयले. शेगी ताणें पारखून सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें जालें. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो उगडास दवरात. तेन्ना ताका बणकुणींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्रांच्या पातशांनी ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका कारभारी नेमलो. आपले आस्तेचेर
ताका अधिकार दिलो. जबाब: सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या वेंचणुकांचो उगडास दवरात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हळें, वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबें लेगून पोतयांत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती वो 2 आंगावळी वो वांडो वो दांडो, कित्याक वावरेड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्याय एका नोगरांत वो गांवांत भितर सरतच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयसरले भायर सरपर्यंत तांगेर रावात. ताच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार, न्हय म्हूण तुमचीं उतरां आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले वो नोगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूल फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, त्या नोगरा परस सदोम आनी गोमोरा गांवांक जोडणेच्या दिसा अदीक दिलाय मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा म्हणिनो, भुरगीं केन्नाय पिकनिकेक वता तेन्ना त्या दिसा तीं अदीक एक्सायटेड आसता. आनी ह्या एक्सायटमेंटान कितें वायट करीत वो उगडास नासतना उडोत म्हणून आवय ती वेच्या आदी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिता, कितें करीत समजणी दिता आनी म्हणटा पळय वेतोच मस्ती करिनाका, टिफीन भरला तें जेवण जेव, वो उदकांत वचूं नाका, हे भाशेन इन्स्ट्रक्शन्स दिता वेच्या आदी. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूय असलींच इन्स्ट्रक्शनां आपल्या शिसांक दिता. कितें करचें कितें ना हें तो सांगता. वेताळां म्हणटा तुमी भांगार, रुपें, तांबें तुमच्या पोतयांत आसचें न्हय. वाटेक बुती नाका, 2 आंगावली नाका, वांडो दांडो असलें नाका. आमी कसलोय प्रवेश करतना बाबडीनो खंयच्याय गांवांत वेताना वो पयस वेता तेन्ना असली तयारी करून वेता. सुमेज आंगावली घेवन, जाय तितले दुडू घेवन, दुडू व्हरोंक जायना जाल्यार थोडे फावटी ट्रॅवलर्स चॅक आसता. आयज काल क्रेडीट कार्ड, डेबीट कार्ड आसता. हे भाशेन गरज पडत म्हणून घेवन वेता. आनी जेजू म्हणटा हें असले 2 आंगावली वांडो हें घेवन वचनाकात. कितें सांगूंक सोदतालो? जेजू सांगूंक सोदतालो की खरेंच तुमी मिसावन वेता जाल्यार हें गरजेचें, व्हरोंक गरजेचें, पूण तें ताचेरूच तुमचें ध्यान मन आसचें न्हय. वावरेड्याक आपलें जेवण खाण फावो अशें तो म्हणटा. म्हणल्यार देवाचेर पात येवन वचात अशें तो सांगता. डोंट बी सेल्फ सफिशंट. सेल्फ सफिशन्सी नाका, गॉड सफिशन्सी. म्हणल्यार सगलें म्हजे लागीं आसा, म्हाका देव ना असलें ना, पूण म्हाका देवाची गरज आनी देव म्हाका दितलो. म्हणटच जेजू म्हणटा तूं तर म्हजी सेवा करता, म्हजेर पात येवन राव. हें पयलें दिसांव आमकां. दुसरें बाबडीनो, खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात जाल्यार तुवें माणसुगेचो मनीस आसा जाल्यार पळयात म्हणटा तो. माणसुगेचो मनीस आमी इंग्लीश भाशेन वर्दी पर्सन अशें म्हणटा. त्या काळार खंय हॉटेलांनी रावंक, हॉटेल तेन्ना इन अशें म्हणटाले,
ह्या हॉटेलांनी रावंक तितलें सोंपें नासलें, कित्याक ही असली ईन आसली ती थंय कोणूय कसलोय मनीस आसताले, थोडे फावटी सोरो पितात असले, झगडी करतात असले, म्हणटच एक घराबो फामील थंय वचून रावंक तितलें सेफ नासलें. आयचीं हॉटेलां आमची सेफ वचून रावंक येता, पूण त्या काळार तशें नासलें. आनी हाका लागून कोणूय तर माणसुकीचो मनीस मेळ्ळो जाल्यार बरो मनीस आनी ताणें तर येवकार दिलो, थंय रावा म्हणटा. आतां माणसुकीचो मनीस म्हणटा तेन्ना न्हय तर जाचे लागीं जायतें आसा वो जाचें घर बरें पॉश आसा अशें न्हय. जो मनीस देव भिरांतीचो, जो मनीस जेजूचें शुभ वर्तमान मानून घेता असलो मनीस मेळ्ळो तर थंय तुमी तांगेर रावात, हांगा थंय भोंव नाकात अशें जेजू तांकां सांगता. म्हणटच देव भिरांतीचो मनीस आसा ताची इश्टागत जोडात अशें जेजू सांगतात. तेच स्वातीर बाबडीनो, ह्या घराक शांती आसूं अशें म्हणात, आनी शांती फावो नासलेलो मनीस जाल्यार तुमची शांती परत येतली म्हणटा. दिताना वो घेताना भायलेंच पळय नाकात, तुजी शांती जेजूची शांती दुसऱ्यांक दियात अशें म्हणटा. आनी शांती परत येतली म्हणल्यार तुजे तर तुका रिजेक्ट पर्यंत केलो जाल्यार तुजी शांती परत तुका येवं दी. यू बी अ मॅन ऑफ पीस. मातेवसाच्या 5व्या आवेस्वरान आमकां मेळटा, शांती करतात ती सुभागी ती देवाची भुरगीं अशीं म्हणटाल्यात. म्हणटच तुजी शांती रिजेक्ट केली जाल्यार, तुजें उतर रिजेक्ट केलें जाल्यार, तुजो परगट्टालो तो गॉस्पल शुभ वर्तमान रिजेक्ट केलो जाल्यार तूं रागान बरो नाकाय, तूं उलय नाकाय, पूण तूं शांतीचोच मनीस जा. आनीकूय शिकवण जायती आसा बाबडीनो. जेजूची शिकवण तर मानून घेना, सर्गीचें राज हें नासतना रावचें ना अशें तो म्हणटा. येवकार तुमकां कोण दिना जाल्यार, तुमचें उतरां आयकोना जाय जाल्यार ते घरांतले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूल फाफडून उडयात. कोणेंय तर रिजेक्ट केलें जाल्यार तें तुमकां पडोंक ना अशें जेजू म्हणटा. सर्गीचें राज येवचें आसा तें येतलेंच. बाबडीनो, ही शिकवण जेजून अपोस्तलांक आपल्या दिली ती दर एकल्याक आयज आमकांय लागू जाता. घडये आमचे इंडियेंत आमी भोव थोडीं 2-3% घडये जायत 4% जायत आमी क्रिस्तांव, पूण एक एसोसिएशनाक एक स्पोक्स पर्सन म्हूण आसता, उलोवपी आसता. ते भाशेन आमच्या आख्ख्या इंडियेंत आमी दर एकलो क्रिस्तांव एक स्पोक्स पर्सन जेजूचो, क्रिस्ताचो. तर ही खबर परगटूंक ह्यो आडखडी आमकां येतल्योच, असलें रिजेक्शन येतलेंच. जेजू म्हणटा भियेनाका, म्हजेर पातयेवन वचात. हेजीच शिकवण दर एकल्याक आमकां घेवया. जेजूचेर पातयेवन जियोंक, शांतीची मनशां जावंक आनी वावर करता तो रिजेक्शन पर्यंत आसल्यार करीत रावंक. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोजनार आमी तुका दिनवास जावन तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोजनार आमी तुका दिनवास जावन तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर करिल्ल्या देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसन करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्यास आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर कड्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बावडतान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवोन येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 बलवरांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे बसत समोर तुमची. तेच परेन जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदगार दिवन बावडताचो घट परगटुया. सम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगडटा, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. नवजिविताचो उडो आनी सडवणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळे यादविकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. क्रीत भाशेन आमी उगडास करता. जॉन आंतोनियो शावियर हाच्या आत्म्याची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगाती भाग्यन धर्म आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा, सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचो आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस. आनी आमकां धाडणी पळोवंक नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी दुस्त तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सगळ्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सगळें आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवं देवाचे शिवे संवसाराची पाप घातली आमची देवाचे शिवे ही देवाची शेळी वस्त जेजू दर एकल्याक आमकां संदेश करा कशी पाठयता आनी आपले कुडी रोखताना आमकां बसून घोटाय फोलो करता ह्या तुज्या जेवणाक आमकां आपयल्ली आमी सहभागी प्रक्रिया बापा येद्या व्हडल्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या स्वामिया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सगळें आसूं पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गणेशवाक F20 आनी दुसरो श्लोक गावया संसार सोंपो पोरया तुमचे संगती आसा
मोशी बोरी कोमो सोगल्या मोर्शांक सांगा मोजेशी सांग ओढात तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय पाडूंक लाया संसार सोपोर्या तुमचे सांगाती हांव आसा संसार सोपो